आज केरये दर्यादेगेर साने 5:30च्या दरम्यान पॅराग्लायडिंग करताना शिवानी दाभळे 26 वर्षाची ही पुणेची महिला आणि तातूंतलो पायलट सुमन नेपाळी 26 वर्षाचो ह्या दोगांकूय ह्या पॅराग्लायडिंग करताना सकयल पडून तांचो मृत्यू जावपाची घटना घडली। केरये दर्यादेगेर बेकायदेशीर जायते फावटी पॅराग्लायडिंग करपाचो व्यवसाय सुरू आसा आणि हातूंत बिगर गोमंतकीय व्यावसायिकांचो हातभार आसा अशें थळाव्या लोकांचे म्हणणे आसा। ह्या केरये दर्यादेगेर बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग किंवा कायदेशीर पॅराग्लायडिंग करपाक मनाई करपी ठराव केरी ग्रामपंचायतीन फाटल्या कांय म्हयन्यान घेतिल्लो, ताची कार्यवाही आयज मेरेन कोस्टल बेल्ट पोलिसांनी आनी संबंधीत सरकारान करूंक नाशिल्ल्यान अशे घडणुका घडत रावतात आनी अशी पुनरावृत्ती परत घडची न्हय हेचे खातीर सरकारान बेगोबेग दखल घेवन जे कोण बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग करतात तांचेर खर कारवाय करची अशी लोकांनी मागणी केल्ली आसा। जी महिला पुण्यासावन पॅराग्लायडिंग करपा खातीर आयिल्ली ती शिवानी दाभळे हांकां जीव गमोवपाची वेळ आयल्यात। शिवाय ताचो पायलट आशिल्लो सुमन नेपाळी हो 25 वर्साचो तेकाय ह्या घडणुकेन बळी जावचो पडलो। सरकारान अशा बेकायदेशीर जे पॅराग्लायडिंग दर्यादेगेर दर्यांच्या डोंगरा माळ रानाचेर चालू असतात आणि एखाद्या वेळार जर वाऱ्याची दिशा मेळना, वारो जर आपली दिशा बदलतात तर पॅराग्लायडिंग खंयच्या खंय भरकटन जावपाची शक्यता आसा। त्या नजरेंतल्यान सरकारान आणि जे तज्ञ आसात तांच्यांनी अभ्यास करून अशा पॅराग्लायडिंगांक परमिशनां दिताना जे पर्यटक भायल्यान आसूं किंवा थळावे आसूं जे पॅराग्लायडिंग करपाक येतात तांची सुरक्षा कशा तरेन जे व्यावसायिक आसात जे परवाने धारक पॅराग्लायडिंग जो व्यवसाय करतात तांचे कडेन तशा प्रकारचो परवानो आणि सुरक्षा दिवपाची हमी तांचे कडेन आसा हाची तपासणी करपाची गरज आसा। कोस्टल पुलीस फकत असे फिरतात आणि जे इलिगली धंदे करतात तांचेर कित्याक कारवाई करना अशें आता थळाव्या लोकांचो प्रश्न आसा। थळाव्या नागरिकांनी उलयतना सांगले की जे इलिगली पॅराग्लायडिंग करतात आणि अशे लोकांचे पर्यटकांचे बळी घेतात तांचेर खर कारवाई करची अशी या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।